नमस्कार, हा विष्णू नार्वेकर आणि तुम्ही पळयतात माय गोवा नेटवर्क। फाटल्या 6 महिन्यांसावन गोंयात डेंग्यूचे केसीस वाढला। एकंदरीत राज्यात डेंग्यूचे 177 दुयेंती मेळ्ळ्यात। उत्तर गोंयात सगळ्यात चड 155 दुयेंती मेळ्ळ्या जाल्यार दक्षिण गोंयात 22 दुयेंती मेळ्ळ्या। उत्तर गोंयच्या डेंग्यूच्या दुयेंतीचे आकडे पळयल्यार म्हापसा चडांत चड 29 दुयेंती मेळ्ळ्या। घडये घोग्यांनी पडपी पावसा खातीर हे डेंग्यूचे केसीस वाडटा अशें दिसून येता। खासा म्हापशांत वाडट्या डेंग्यू विशीं माय गोवा नेटवर्काचे पत्रकार वीणा मांद्रेकर हांणी अर्बन हेल्थ सेंटराचे हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दिनेश परब, म्हापसा म्युनिसिपल काउन्सिलचे चेअरपर्सन डॉक्टर नूतन बिचोलकर आणि म्हापशेचे आमदार जोशुआ डिसोजा हांकां विचारले तेन्ना तांच्यांनी कितें म्हटले ते पळोवया। जो फिगर दिला तो फॉर लास्ट 6 months फ्रॉम जानेवारी टू जून वेर देर आर अराउंड 28 to 29 पेशंट इन म्हापसा एरिया ऑफ डेंग्यू compared to the last year it is much less, but because of rainy season mosquito tend to increase in numbers, and there is slight every year there is increase in dengue, which is then comes down as monsoon get over. So it is every yearly trend is like in monsoon season there is slight rise in dengue cases. So what will be the preventive measures taken by urban health center to prevent dengue? For prevention, we are in hand with the municipality and other local bodies. We are working very hard. Every week we are taking cleanliness drive. Where our team of surveillance worker, then field worker they are always in the field. First, if there is any patient which we get from Ajiro or some other lab having dengue, our team goes there in their house, surrounding everything is checked. We see that it is not spread from one person to other. The second thing also, we are trying to control mosquito breeding. So anti-container drive, cleanliness drive, where there is chances of stagnation of rainy water, which gives rise to breeding of mosquitoes. We are taking focusing on that every week. We are having 2-3 drive where those containers, which usually people keep in their compound or it is in their own common place where it is tendency of stagnating rainy water and breeding of mosquitoes. So we are focusing on both the things. We are finding out the patient and focusing that it is not spread from one patient to other. Second thing, we are focusing on the mosquito breeding. Any chances, anything which gives rise to water stagnation and breeding of mosquitoes, we are focusing to destroy that. गेल्या 15 दिवसांत जर तुम्ही पळयशात आमचे अर्बन हेल्थ सेंटर त्यांच्या माध्यमांतून जेन्ना सर्वे जाल्लो आणि बऱ्याच जाग्यार डेंग्यूचे हे रुग्ण म्हणतात तशेंच जास्त प्रमाणात खंय खंय मेळ्ळ्या ते नोटिफाय केल्ले असले ती एरिया आमी कॅप्चर करून आमी जॉयंट इन्स्पेक्शन करून म्हाका दिसता हेल्थ ऑफिसर स्वता डॉक्टर दिनेश परब, डॉक्टर शिल्पा टोपले, पूर्ण आमचो म्युनिसिपल स्टाफ, त्यांचे कर्मचारी, सॅनिटरी इन्स्पेक्टर यांच्यानी सगळी कडेन वचून अवेअरनेस घडोवन हाडलेलो आसलो आणि ते ड्रायव्ह त्याच्या अंतर्गत वेगवेगळ्या जाग्यार ज्यांनी पाहणी केल्ली, ज्या ज्या जाग्यार अशें कितें गार्बेज एरिया आसा थंयसर आमी म्हापसा म्युनिसिपालिटी तर्फे ते एरिया क्लीन अर्जंटली बेसीस म्हणजे प्रायोरिटी बेसीसचेर ते क्लिनलीनेस करून हे केल्ले आसा। ज्या जाग्यार म्हाका दिसता डेंग्यूचे केसीस आमकां पॉझिटिव्हली मेळिल्ले आसा थंयसर तेंची फवारणी म्हणटात तशें फॉगिंग काही जाग्यार गरजेचें आसता त्या जाग्यारूय केल्लें आसता। हेल्थ डिपार्टमेंट आनी म्हाका दिसता म्हापसा म्युनिसिपालिटीच्या माध्यमांतसून बऱ्या प्रमाणे आमी बरीचशी एरिया आमी कॅप्चर केल्ली आसा। तितून स्क्रॅपयार्ड म्हणू नाका, इंटरनल मार्केट एरिया म्हणू नाका, सगळ्या जाग्यार वचून ज्या जाग्यार म्हापसा म्युनिसिपालिटीची अंतर्गत ते येईना एरिया की ती एक जशी इंडस्ट्रियल एरिया आसा त्यांच्या कडेन वचून सुद्धा आम्ही कम्युनिकेशन करून बाबा ही एरिया साफ दवरप तितकेच महत्वाचे आसा। सर, गोंयभर राज्यभर सध्या डेंग्यू केसीस ज्यो आसा त्यो वाडत आसा आणि डेटा अकॉर्डिंग जर पळोवपाक गेले जाल्यार 177 केसीस आसा, भितरल्यो 155 फक्त नॉर्थ गोवान आसा आणि म्हापसान ज्यो आसा त्यो नॉर्थ गोवांतल्यो हायस्ट दॅट इज 29 केसीस ज्यो आसा त्यो लिडींग आसात। सो पळोवपाक गेल्यार म्हापसान वयता थंय गार्बेजूय आमकां पळोवपाक मेळटा। सो बींग अ MLA ऑफ म्हापसा, वॉट यू हॅव टू से ऑन दिस? परत
प्रत्येक म्हापशेकाराक सांगता डेंगू इज कॉज बाय अ मस्किटो बायट आनी मस्किटो ब्रिडींग जे जाता ते उदीक खंय साठटा थंय जाता. जर तुमच्या कंपाउंडान खंय उदीक उरता जाल्यार प्लीज ते परते करचे. जर कितें वॉटर बॉडी आसा जाल्यार तितून कितें तरी आमी ब्लीच मारूंक शकता नाल्यार कितें तरी वखद मारूंक शकता. डिपार्टमेंटा कडल्यान कितें मेजर्स घेवंक जाय जाल्यार आय विल स्पीक टू अर्बन हेल्थ सेंटर म्हापसा एंड सी वॉट स्टेप्स दॅट दे हॅव ऑलरेडी टेकन. कारण ह्या विशयाचेर ऑलरेडी फाटलो म्हयनोभर हेजेर काम चालू आसा. डेंगू इज समथींग दॅट वी कॅन कंट्रोल एज लॉंग एज वी कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. वॉटर लॉगिंग जाता तितून फाटलो म्हयनोभर पावस पडला ते प्रमाणे वी कॅनॉट कंट्रोल द रेन बट वी कॅन कंट्रोल खंय उदीक साठटा दॅट इज इन आवर पॉवर. So we will try to see wherever water logging has taken place, what relief we can give to that area. But overall, it is a joint effort between us and public. So लोकांनी मातशे अवेर रावचे की खंय उदीक आसा खंय उदीक साठटा एंड ट्राय टू आयडेंटिफाय द मस्किटोज दॅट आर रोमिंग अराउंड. ताका कितें तरी कलर मार्किंग जाता. म्हाकाय आय वॉज ऑल्सो विक्टम ऑफ डेंगू आनी म्हाका खबर आसा कितले त्रास जाता ते. एक म्हयनोभर आमी त्रास काडलेले आसले. सो इट इज अ व्हेरी डेंजरस डिजीज एंड वी वील वर्क टुगेदर टू इन्शोर दॅट